Sangata Sramitri to Sadam Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata Sramitri to Sadam Ani Sadam Paul to Jeokusi changes. Bhagavati Maria Devachumai Amapapyanka Tirvinatikar Ataniam Chamarna Chavalar Aman Maria Kurpin Murule Sumi to Jay Sangata
श्री भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्री भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्री भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्रात्म्या जशी आधी तशी आता सदा सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळटीची अधिगर्स आसल्या सरगार वोन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. दुसरं मिस्टर मरी एलिझाबेथीचे भेट करता. सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडक तुजी काकुळटीची अधिगर्स
आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता गालाबाई आणि तर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. तिसरो मिस्तेर बेतलेहम जेजू जल्मता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रिया आमी तेरी तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस तत्म्याक सडकन तुजी काकुळटीची अलिगस आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. चवथो मिस्तेर मरी बाळो जेजूक तेंपलान भेटयता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्याक चडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरकार होन पाय सस्नाचो विशे सर्वे स्पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय सस्नाचो विशे सर्वे स्पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. नमन आमच्या जिवा अमृता आनी बरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी आस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दलोबी आमकारी मरिये. भगवंती देवाचे माये आम्हा बसा विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजचे खातीर त्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.
34 A40. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू देवा दिन देनी सोज आमचो याजाक फाटल्या सगळे याजकी जिवितांत आनी सगळ्या क्रिस्ती जिवितांत सोम्या थंय विश्वासी रावल्लो आज सोम्या सरशी ताका आमी आदेवस मागून धाडटा सोम्यान ताका आपयलां तरी आमच्या पार्टीन ताका आमी आदेवस मागता ताच्या दुखेस्त भावा फादर वाल्लीक भयणी सिस्टरांक आनी कुटुंबादारांक समेस्तांक बुजावण पाठयता फादर डेनिसान केल्लीं बोरीं कामां दिल्ली सेवा ह्या जाकी मणयारपण आमच्या दोळ्या मुखार आसा देवान ताका आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया आनी ताचें कितेंय चड उणें आसा सोम्या मुखार तें बोगसूंक ताची पातकां बोगसूंक आमी परत या नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या बाबतींत भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
मोगाळ बापा, डेनीस तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचे मणी अर्पण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सरकार मायमेवंत करून त्याच मणी अर्पणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयल्लो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हणून आमी जनाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचें भायलें सैंब इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैंब जिवान भरून भरून येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते आळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सदांकाल बाळटा तसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे आतांनी बांदिनातलो सासणाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतार हें. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळचिणीची येता न्याय नितीन चलता काळजांता सत्व उलयता. आपले जिबेन पेल्याचो निश्कुचार उलयना असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्यांची नांव पाड करिना. जो कोण अन्या मनशा कांटाळटा देव पिरांतीच्याक मानान लेखता असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं
स्पुरा तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करू कोणाक फावो जाय. Alleluia. 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 नितळ मोणाची हाकेतली बागी सर्वेस्पोर तांकां पळोवंक मेळटलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. कट्टे नावाचे सुवातेक पावताच ते जेजूक ताणें खुर्सार मारलो आनी त्या दोगा अपराधांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक तांणी खुर्सायलो. उमकळायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्ली आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळना, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमचे संवसारांतलें जिवीत आमी दोळ्यांक दिसच्या थोड्या वस्तू मदें दोळ्यांक दिसनांतल्या संगती मदें जियेता. खंयच्यो त्यो दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू? आमी खावचें खाण आमच्या दोळ्यांक दिसता, आमच्या हातान धरता, आमची उंडी आमी तोंडाक व्हरता, आमी कुडींत घट जाता, आमी न्हेसचें वस्तूर, आमचें घर, घरांत जायत्यो वस्तू आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू जाय आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सुशेग करतात, कम्फर्टेबल करतात. पूण ह्या वस्तूंनी आमकां संतोश मेळटा म्हूण सांगूंक जायना. सबारपोटी वस्तूंचो भर घालनासलेल्या मनशांनी तांचें जिवीत कशें संपयलां म्हणल्यार आमी जाणा. तर खंयच्यो त्यो दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती, आमचो भावार्थ देवातय आमी दवरचो भावार्थ, एकामेकाचेर आमी दवरचो तो भरवोसो, आमी एकामेकाक दिवचो घेवचो मोग, आमी दाखोवची काकुळट, आमी दिवचें बोगसाणें, हे मियार शब्दूनी ही सर्गींची मौल्या. केदाळा हें सगळें आमच्या कुटुंबांत बरोवन ओमतता. वस्तू चड ना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसा, आमचें जिवीत एका तृप्तेचें समाधानाचें जाता. आमी सर्गींच्या वाटेन आसा म्हूण सांगीत. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र तें 4थो अध्याय वाक्य 14 आनी तो सांगता, आमी दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरून जियेवचें न्हय. दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, आमचें सगळें गमन अदृश्य वस्तूंचेर दवरून आमी जियेजय. कित्याक आमच्या दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक,
पूण दिश्टीक पडना तें सासणाक बाळतात असलें. कित्या पुरबायचीं उतरां पळया. उपरांत मुखारसून तो म्हणटा, संवसार हें आसा हें आमचें बिडार, म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू. तो मोडोवन गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो, म्हणजे हातांनी बांदिनातलो सासणाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हणली खात्री आमकां आसा जाय. बाबा भयणीनो, आमचें सगळें जिवीत सर्गींच्या संगतीचेर, आत्मीक मौल्यांचेर, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर, फळांचेर वंदून आमी जियेल्यार आमकां एका रितीची तृप्ती आसा, समाधान आसा. आमी सर्गींच्या वाटेन समकाता म्हूण जालें. तर ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सर्गींच्या संगतीचेर गमान दवरून जियोंक आयच्या पयल्या वचपांत आमकां संदेश मेळटा. आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजूच्या मरणाचें घडीत तें. निमाण्या शुक्रार आमी वांजेल नियाळटा. लुकाचो वांजेल 23वा अध्याय. जेजूचें मरण, जेजू देव जावन, देवाचो पूत जावन कनिश्ट मनशा मदें मरता. दोगां अपराध्या मदें, अट्टांग सोरां मदें ताचें मरण. रचणार रचने मदें. कसले विपर्यास. देवान कित्याक ही वाट विंचली मनशा कुळाक बाचेवी करूंक ताच्या पुतान असलें मरण, हीनपणाचें मरण सोंसूं जाय म्हूण ती देवाची मांडावळ वो मिस्तेर चिंतून आठापूंक आसात. वो देवाचो अपरमीत मोग. पूण हांगासर ते सोर बागी म्हूण येत. तांकां देवा सांगाता मरचें भाग मेळ्ळें. कोणाक मेळटा देवा सांगाता मरूंक? आमी खंय मरता, कशें मरता आमी नेणाव. पूण त्या पैकी तांचे पैकी एकलो सोर तो निमाणे घडये कन्वर्ट जालो ना. तो पेदां उलोवंक लागलो. ताचे सैम ताणें निमाणे घडये सोडले ना. तो दुरसालो. तूं देव जाल्यार तूं कांय बचाव कर, आमकांय बचाव कर. देवाक तो वळखलो ना. पूण आनी एकलो सोर देवाक वळखलो. तो म्हणालो, देवा म्हजी खाकुळट कर. जावं पुरो तो सगळ्या ताच्या पातकांचे बॉक्सांनी मागा लागलो. तो कुमसार जालो जावयेत त्या खुर्सार. थंयसर ती पुरो उतरां बरोवंक ना. वांजेलिस्त ताचें एक उतार मात्र बरयता. तो म्हणटा, जेजू म्हज्या पापयाची खाकुळट कर. तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो पातक्याचो उडास कर. सगळो संवसार सोरुलो सोर खुर्सार तावन सर्ग सोरून सोकलो. बाबा भयणीनो, निमाणे घडये देवाच्या काकुळतीचो सागोर आमकां उक्तो आसा. फकत आमचे पाताक आमी वळखल्यार पुरो. आमची जिणी बदलून देवाक आमी स्विकार केल्या पुरो, देवाक वळखल्या पुरो. देव ताच्या काकुळतीच्या सागोरांत आमकां बुडयता, आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी आमकां सर्गीचें सूख बसयता म्हणल्यार आयचो वांजेल एक निदर्शन. बाबा भयणीनो, देवान ताका काकुळटण्याकार करी येते. त्या घडी आतांगी तुवें म्हजे लागीं बॉक्सांनी मागचें जेजून ताका जोर करी येतें. जेजू तशें करिना, कित्याक तो देव. देवान ताची काकुळट उक्ती केली आनी ह्या सोराक सर्ग बसयलो आनी तो सांतीपणा पावलो. बाबा भयणीनो, आमी खंय मरता, कशें मरता आमी नेणाव. आमचे दीस पडट्या जिणयेंत हर एका घडये, हर एक दीस आमचो निमाणो दीस म्हूण लेखून एक जागृतकायेची जिणी जियोंक जेजू आमकां उलो दिता. तुमचे कमर बांदा, तुमचे दिवे हातान पेटोवन धरा आनी गरसो दनी केदाळा तुमकां मेळोवंक येता, ताका तुमी तयार रावपा जाय. असली एक तयारेची जिणी आमी जियेवया. आमचो याजाक बाप डेनीस ह्या संवसाराच्या संगतीक लबतल्लो मनीस न्ही तो. सर्गींच्या संगतीचेर ताचें गमन दवरून तो जियेलो. आत्मीक मौल्यां, बाबार्थ, बरवसो, मोग ही 3 देणी मात्र बाळटा म्हणटा सांग पावल. ही देणी ताची कन हेरांक परगट कन आपणाचे याजाकी मणियारपण यथार्थपणे तो जियेला. ज्या फिरगजेने तो गेला, देवाचें उतार ताणें परगट केलां, बलिदानां ताणें भेटयल्यान या ताच्या दयाळ करण्याचें इनाम सर्वेस्पोर देव ताका सरगार दिवं दी. आजच म्हजें सांगता, तूं वैकुंठांत आसतलोय म्हणलें तें बुजवण्याचें उतार देव ताका सांगून दी. सर्गीचें सूख ताका दिवं दी आनी आमी हांगासर हजर आशिल्ल्यांक, ह्या मरणा रितीन भाग घेतल्यांक ह्या देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन एक बरी जिणी जियोवन बऱ्या मरणाची कृपा देव आमकां फोव करून म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबी रावया. आतां आमी आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया.
जीव दतार देवा तुझ्या पुता जेजून आपल्या कष्ट मरणा आणि जिवानपणा वरवीं उगड्या पेगेल्ल्या सोडवण्याचो गोट शिकोवच्या पापसाहेबाक सर गोवळ्यांक याजकांक धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ पवित्र सभेन ही शिकोवन फळदायक जावं म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक अमर देवा तुझ्या वावरा शेतान निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर्व आमच्या देशाच्या गोवड्यांक आनी याजकांक तुज्या महिमे बरी जिणेन तुजो वांटो लाभय तुजे सांगता तांणी सशनाक जियेशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक कृपे दातारा तुजेर बरवसून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या देशीक दिवन मरण पावल्या आमच्या याजक डेनिस डिसोजेचेर तुजे महिमेचो प्रकाश पांकय ताज्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता बुजवण्याच्या बापा याजक डेनिस डिसोजाच्या मरणातय दूख भोगच्या ताज्या कुटुंबांक आनी ताणें सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा तांचे सोवे रावून तांचे मागणें आयकून घे म्हूण आमी मागता धन्य देवा आज मरणाच्या रितीक आजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ जिणेन संतोष मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादुसकेन बोर म्हूण आमी मागता बापा मोगाळा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे आमकां कितें गरज आसा तें तूं आमी विसारचे पयलेंच जाणाय तरी आमी विसारून घेजय म्हणली तुजी आशा सर्व कृपा आमकां लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात पान 108 108 C32 म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पूच्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमचे नित्यपळी सगळ्या देवा सर्वेस्वर मानून घे सर्व पदवेदार देवा डेनिस तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दादोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जावं उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीत असो बरवोसो उदेलो मरण कोणाकच चुकोना म्हण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सरना तें बदलता हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनसो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 del balanço serves por tu, sergani samsar berla tuja vaibhava, un sergi tu ka jai jai. Sergi tu ka jai jai सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartaso gutu pergetuya Sumya Jesu tuje maram ami samaram kau tuje punar जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर
आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा देनेस आमच्या याजकाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत दमदत्ता आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पानिक शेंबा विनोद 192 D88. भूकेल्या
काळजां ओडत्रेगां राखून आसा. तुझेशी येता तो केदीस बुकेव सोना म्हाका सतमानता तो केदीस तानेव सोना. जेजू तुझ्या उतरां प्रकार जियेवच्या काशेका आमचे आत्मे कामेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा. उंडो तुवे मोडलो मासांतो बदल्लो कासिंतलो दाकारो रगजायशी केलो. जिविताचो उंडो जालो कुर्सार बेटो दिलो. आमचे आत्मे कानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा. उड्या रूपान येवून सोम्यांची भूक तांबय दयाळायेन जियेन आमकां करपा लाभय. एकवटाची हातेरां जावन आमची कुटुंबां सोबत आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा. आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा. पान 101 181 D71. सोमी मुसो गोळी काय ना मुने माका तरने तनासले कडे सोरो दिता
तुझी भागयता बळीचा कांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणे म्हाका नासले कडेन सरो दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणे म्हाका नासले कडेन सरो दिता म्हाका प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, डेनिस तुज्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण साबार फावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका बगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां फादर बोनिफास पिंटो देवादीन बाप डेनिस सोजा पासत श्रद्धांजली भेटयतलो. बेसांव दिया फादर. हांव फाल्यां पयले फावटी वावर करचे खातीर भायल्या गांवा वचूंक भायर सरलां. वेच्या पयलें इगर्जेची भेट करया आनी तुमचें बेसांव मागया म्हूण आयलो म्हणालो एक तरणाटो. भोव बरें, देवाचें बेसांव तुका. ऑफिसाक ये तुका म्हज्या लेकार
एअरपोर्टा वचोंक काराचें भाडें अशें म्हणून कश्टतेल्या तशें दुबळ्यांक थोडे बोटी फूल दिवन आनी थोडे बोटी फुलाची पाकळी दिवन त्या एका भाग्यवंत याजकान कुमोक केल्ल्या साबार द्रश्टांता भितरल्या एकल्या केल्ली कुमोक म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आनी कानान आयकून दादोश जाल्लें एक सन्निवेश. दुबळ्यांची दुखां पसून दुबळ्यांचो पाद्र्याब दुबळ्यांक आदार दिवच्या साविशेन पावल साबेसो म्हणजे आपणे सेवा दिल्ल्या सर फिरगजेंतल्या ह्या संस्थांचो मोर्ता पर्यंतलो उदार पोशाख पाद्र्याब म्हूण नांव वाडलेलो देवादीन बाप डेनिसस तो भाग्यवंत याजक. विशेश म्हळ्यार तो जागतीक दुबळ्यांच्या आयताराच्या आचरणाचो नवो दीस उदेवच्या वेळार म्हणजे कालच्या दिसा देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून आपलो आत्मो देवाच्या हातांत ओपून दिता. ह्या वक्ता ताच्या मरणांतय दूख पावच्या आमच्या दियेसेच्या गोवळी बापाक निवृत्त गोवळी बापाक गुलबर्गा दियेसेच्या गोवळी बापाक बाप डेनिसाचो भाव याजक वलेरियन आनी भयण सेलीन बेतानी हिका आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक ताच्या मरणांतय दूख उसारच्या सर्वांक बुजवणेची 2 उतरां उसारूंक आनी बाप डेनिसाच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटोवंक हांव उबो आसां. बाप डेनिस प्रस्तुतोडंबेल आनी आदी मोडंका फिरगजेंत 1935व्या वर्साच्या फेब्रेर 15 जल्मल्लो. ताची वडिलां देवादीन पाऊल डिसोजा आनी देवादीन मेरी मॅगदेलीन नोरोन्ना. तांचें कुटुंब भोव व्हडलें. 13 जाणां भुरग्यां भितर जिवंत उरलेल्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 3 भावांचो आनी 4 भयण्यांचो मोगाचो भाव जावन तो वाडलो. तांचे पैकी एक याजक भाव आनी 3 धार्मीक भयणींचो सांगात जोडलेल्या ताणें डिसेंबर 4, 1962व्या वर्सा याजकी दिक्षा जोडली. शिरवा फिरगजेंत सहाय्यक आनी उपरांत पांबोरू बोंदेल निड्डोडी मुक्कामार कास्या सुरतकल आनी संपिगे फिरगजेंत लांब वर्सांची याजकी निस्वार्थी सेवा दिवन 2010व्या वर्सा क्रियाळ याजकी सेवेतान तो निवृत्त जावन थोडीं वर्सां आपली आत्मीक सेवा गोवळीक निवासान दिताच फाटल्या थोड्या वर्सां तावन सांजुजेवाद निवृत्त याजकांच्या घरांत वस्ती करतालो. काल आयताराच्या फांत्यार ताच्या संवसारी जिविताक आनी आपल्या 91 वर्सांच्या उतर प्रायेक ताणें आदेवस मागलो. 63 वर्सांची ताची भोव सोबीत आनी फळाभरीत याजकी जिणी. जो दान दिता ताका लांब आवक लाभतलें. तो बी ताच्या ग्रंथांतलीं अध्याय 12 वाक्य 9 हीं उतरां बाप डेनिसाच्या जिणयेंत खरीं जाल्यांत. बाप डेनिस एक शातिवंत धैर्यादीक आपणें चिंतल्लें काम शेवटाक पावोवचो एक भाग्यवंत मागण्याचो आनी शिस्तेचो याजक. वावरांत तो भोव सुडसुडीत आनी पेल्याच्या सेवेंत भोव उर्बेवंत. दाखल्याक शिरवांत सहाय याजक जावन आसतनाच शेजारच्या पांबुरांत नव्या इगरेच्या बांदपाच्या कामाची जबाबदारी हातीन घेवन ह्या वावरांतलो इतलो मेतेर जाल्लो की आपणेंत जावन ताणें फातोरी वावयल्ले आसात. ताच्या ह्या कळमेत नासलेल्या वावराक वडिलांनी उपरांत ताका तेच फिरगजेक पयलो विगार जावन नेमलो. थंय ताणें जोडलेलो वावराचो अनभोग आनी गोवळीक सेवेचो परमळ उपरांत बोंदेलचे विस्तार फिरगजेंत विगार जाताना ताका फायद्याचो तो जालो
आनी ताच्या मुखेलपणार बोंदेलांत एक नवें देव मंदीर उबें जालें. आपले सेवे अवधेंत मंदिरां, वस्तेगारां, घंटीची तोर, इस्कोलां, दोरे असलीं भौतीक बांदपां ताणें बांदल्यान मात्र न्हय आसता, ताणें गवळीक सेवा दिल्ल्या फिरगजांनी लोकांच्या काळजांनी ताणें मंदिरां बांदल्यात. देखून वर्सां उतरल्यारी थंयचो लोक ताचो उडास विसरनासलो. वो उडास तवळ तवळ ताची भेट करणी ती जिवो दवरतालीं. ती भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार तांची नांवां उल्लेख करून उलोवचें ताच्या उडासाची सकत कितली म्हणून परगडताली. थोड्याच तेंपा आदीं ह्या उत्तर प्रायेरी ताणें सेवा दिल्ल्या पयशिल्ल्या निड्डोडी फिरगजेक भेट दिली आनी थंयच्या लोकांन दिंबयेर पडून ताचें तावणो बेसांव घेतलें. फिरगजेंत ताच्या गवळीक वावरांत इजाया प्रवाद केल्ले बरी. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवोवचो ना. इजाया प्रवादी अध्याय 40:2 वाक्य 3. हीं उतरां ताचें जिवीत, ताचें व्यक्तित्व वर्णन करतात. तितलें सादें आनी मोवाळ ताचें उलोवणें. सहायक याजकांक तो खरोच एक व्हडलो भाव. ताच्या गवळीक वावराक तो पुरतो सहकार आनी ते थंय हांगा सुकलेल्या वेळार गुपित आनी मोगाची ताची तिदवण. गवळीक वावरांत कठीण पंथाव्वान ताका मेळिल्ल्या वेळार तसो भावार्थ आनी ताचें मागणें ताका विशेश बोळ म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. असल्या पंथाव्वानांनी ताणें धैर्यान मेट काडन यशस्वी जोडली आसा. कुडींत बॉल उणें जाता पर्यंत ताच्या आदल्या त्या बुलेट बायकार सवारी करची ताच्या शातेक आनी उर्बेक धरलेलो एक आरसोचो म्हूण येत. मोगाळ बाप डेनीस, तुमची जिणी आनी तुमची ती शाती फुलां बरी सोबीत आनी परमळीत. तुमच्या 91 वर्सांच्या ह्या लांब जिवितांत आनी 63 वर्सांच्या याजकी जिवितांत तुमी पिकयिल्लें आनी जोडलेलें वर्तें एक दिर्वें आज आम्हा सर्वांक तें तुमी सोडून गेल्यात. तुमी एक सादें, नितळ आनी मागण्याचे याजक, एक बरो फिरगज याजक एन एक्सलंट पास्टर. देखून तुमच्या ह्या बऱ्या आनी संपूर्ण जावंक पेसारलेल्या जिणयेक सोमी आज तुमकां अशें सांगून आसा, शाबास, बऱ्या आनी पातेनेच्या साकरा, ये तुज्या धन्याच्या सोंततांत वांटिली जा. तुमच्या बऱ्या जिणयेचें इनाम जावन सोम्याच्या राजांत सासनाक आनंद भोगा. तो सोमी आपली काकुळत तुमचेर ओतूं, तुमचो आत्मो तो नितळ करूं आनी एक दीस देवा आमच्या बापाक रूप पळोवचें भाग तो तुमकां फावो करूं. परत आमी सरकार सांगाता मेळटा पर्यंत आदेश तुमकां मोगाळ बाप डेनीस. सांगाता मागया सासनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांको निरंतर विशय घेवन दी. आमेन. उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक अशें येता. बाप डेनिसाक फाटल्या ताच्या जिवितान प्रत्येक जावन कुमक केल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन निरंतरीत असो आदाराचो खांबो जावन आसलो. फादर वाली, ताची भयण हांगा सेलीन आनी उरलीं भाव भयणी आसात, तांचो उपकार बावडटा. आदल्या बिसायबाचो बिशप एपीचो आनी तशेंच हांगासर आसलो बिशप रॉबर्ट हांगा ह्या मिसाक आसात, तुमचो ह्या उपकार बावडटा. फादर डेनिसाच्या जिवितान फाटल्या थोड्या वर्सांनी जुजेवास घरांत ताका सदांच आदार दिवनलो फादर हॉलविन, आमचो गार्डियन, ताचो उपकार बावडटा आनी सिस्टरांचो. तशेंच कुमक केल्ल्या सर जुजेवास घरांतल्या याजकांचो प्रत्येक जावन ताच्या सांगाताच आदार दिवन असो फादर विल्सन, हाचोय उपकार बावडटा. डॉक्टर ग्लेन निरंतरी ताका चिकित्सा दितलो, ताचो उपकार बावडटा. आस्पत्रेच्या सिब्बंदाचो फादर मुल्लार आस्पत्रेच्या सिब्बंदीचो प्रत्येक जण फाटल्या दिसांनी तो ICUंत आसतना
सेवा दिल्ल्या समेस्त वैजांचो नर्सांचो आनी इतर स्टाफ असोय हांव उपकार बावडटां. हांगासर हे मिसाचें बलिदान दवरूंक मरणाची रीत चलोवंक कुमक केल्ल्या मांडावळ गेल्ल्या फादर रॉकी डेसाचो आनी फादर प्रदीपाचोय हांव उपकार बावडटां. आज प्रसंग दिल्लो फादर आंद्रू लिओसोज बोंदेलचो विगार, तशेंच आतां श्रद्धांजली फटयलो बाब बोनिफास पिंटो आमच्या मोगान ताणें केल्ली सेवा हांव मानून घेतां. सोम्याक तुमकां सुमेस्तांक हांगासर हजर आसल्यांक याजकांक धार्मीक भयणींक आनी तशेंच सर लोकांक तुमचो हांव एका सुत्रान उपकार बावडटां. तुमकां देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो पवर्तेचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची डेनिसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो आनी अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळाच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंतांचो संगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याक स्वागत दिवून परमेश्वरा अदीक तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहामाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. ससना सोभिषेक सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निरंतर प्रकाश ताचेर वागय. भोव दयाळ बापा आमच्या भावाचो याजक डेनिसाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जीवन जातलो म्हणून आमी तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक तुवें सबार देण्यांनी भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सुरेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयेकर न्हयकार कोणें मन पळोवना जाल्यार दयेकर देगेन कुर्सा पटल्यान पुरशांव आसात आनी थंयसर सिमिस्टर लागसार गेटी कडेन रावात. पयलें पाद्र्याबाची सैरी येतले ताच्या उपरांत तुमी फटलाव करचो. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रक्षाशी तुका स्वागत
जेरुसल्या शेरा वरून पावो भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तुळशीनी तर उदका जरी एक मेरू अद्रेता कशे आत्मो मुसो तुका लालयता एक देवा भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता आत्मो म्हजो भोवतानेला तुका म्हज्या जिवा तेन्ना तुजे मुखार पडन पळेन तुका देवा भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता भूमिकंपाची सुवातेक हांव येता सशी 主。
जरी कुडींनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसो वाडयतात ही आमचे प्रार्थना मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या चाकराक देनीस आमच्या याजकाक शांत विशो मेळो तुमचो आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश बघूंक ताका पावय तुजे राज्य चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या बाबा याजक डेनिसा या जिवितांतलो आपणा सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडीसारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमयेचे अधीन करूया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बाबा याजक डेनिसा पासून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थना ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडाचो रगलो सोम्या आमची दुकान पुसून काड मेल्ल्यांक जिवन केली आमच्या भावाक याजक डेनिसाक सस्तीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नानावरवीं नितळ केलें आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलो ताका तुज्या सगळीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सस्तीक जिविताच्या भरोशान आमकां दैव दी सोमयान शिकल्ले मागणे सांगता म्हणया सर्वेस्पर आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन असलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक काम दिताय आज भक्ती निकोपूंच्या या साकरा डेनिस याजका पासत याजका विंचलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखाक वांटोला पळय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सस्न सविशेव Oh
Spy